येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. मिठाच्या आगाराचे शेतकी खात्याक करचें हस्तांतर. शेतकी खात्या खाला वाडटलें मिठाचें उत्पादन, म्हणटा मंत्री रवी नाईक. पावसा पयलींची कामां खातीर खळयो निवळ करपाक मडगांव पालिका मंडळान काडल्या 6 निविदा. पूण निवळ करपाची गरज आशिल्ल्या व्हाळांचो वळेरी जावंक ना तयार, शेडो कावन्सिलाचो आरोप. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पावसा पयलींच्या कामां खातीर खळी निवळ करपाक मडगांव पालिका मंडळान 6 निविदा दिल्यात. पूण निवळ करपाची गरज आशिल्ल्या व्हाळांची वळेरी MMCन तयार करूंक ना असो आरोप मडगांवच्या शेडो कावन्सिलान केला. कंत्राटाच्या सिंडिकेटान हे काम हातात घेतला असो आरोप शेडो कावन्सिलान केला. प्री मॉन्सून डिसिल्टिंग काम सुरू करपाक कळाव जाल्ल्यान वेंचणुकेची आचारसंहिता कारणीभूत अशें MMCन वेगवेगळी निमतां दिल्यात अशें शेडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावियो आल्मेदा हाणें सांगलें. आतां नव्या येवजणेत 6 वाड्यांच्या क्लस्टरांत डिसिल्टिंग काम करपा खातीर 4 निविदा काडल्यात. ते भायर ट्रक पुरवण करपा खातीर 2 निविदा काडल्यात. पूण डिसिल्टिंग कामां करपा खातीर कंत्राटदार कामगारांक खंयचे ड्रेन दितले हाची कावन्सिलाक कसलीच कल्पना ना असोय आरोप सावियोन केला. आयकात ताजे. आणि ह्या प्री मॉन्सून वर्कान तांणी 6 टेंडर काढले आसा. 4 फॉर वर्कर्स टू रिमूव मड फ्रॉम द ड्रेन्स आणि 2 टेंडर आहा ते ट्रक सप्लाय करपाक. आणि तांणी क्लस्टर्स केल्ले आहा 6 वॉर्डाचे आणि एक क्लस्टराक 7 आसा. सो ह्या भाशेन प्रत्येक वॉर्डान अराउंड 74 मॅनडेज एक वॉर्डान मेळपा सारखे तेमी ते हे केल्ले आसा. आतां जेन्ना आमी RTI घालून एक इन्फॉर्मेशन काडपाक सोदताले तेन्ना आमकां कळून येता की मारगांव म्युनिसिपालिटी कडेन कसलोच लिस्ट ना की खंयची ड्रेन्स ह्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या वर्करांक सोंपोवन डिसिल्टिंग करपा आसा ते असलें तांकां कसलेंच इन्फॉर्मेशन ना म्हळ्यार एक लिस्ट केल्लें आसा. 2 वर्सां फाटीं लोक आयुक्तान असलेच डिसिल्टिंग वर्कराचे क्वेश्चन काडिल्लो की एकूच एस्टिमेटाचे 6 टेंडर कित्याक काय म्हणून. पण आतां तेमी स्कीम दुसरे भाशेन केल्लो आसा वर्कर सप्लाय करपाक. हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या 2 कंत्राटदाराच्या बऱ्या नियोजीत सिंडिकेटाचेय आरोप सावियोन केला. 2 वेगवेगळ्या बोली लावपाच्या प्रक्रियेत 6 निविदा मांडलेल्यो. दोनूय कंत्राटदारांनी 2 वेगवेगळ्यो बोली लावपाच्या प्रक्रियेत समान बोलीचो उल्लेख करून 6 निविदा सारकी वांटून घेतल्यात. आयकात सावियोक. आनी एक इंटरेस्टिंग जी आमकां एक हें मेळ्ळा एक सिंडिकेट म्हळ्यार जाता की ह्या जे 6 कॉन्ट्रॅक्ट्सांक 6 टेंडरांक फक्त 2 कॉन्ट्रॅक्टरान हें केल्लें आसा बीड केल्लें आसा. एक एक्सपर्ट इंजिनियर म्हणून आनी एक रॅमरोज कन्स्ट्रक्शन म्हणून. आनी सिंडिकेट म्हणपाक कारण म्हळ्यार कितें 3 टेंडरांक एक्सपर्ट इंजिनियर्सान 4.9% एबाव कोट केल्लो आसा. आनी तेजो दुसरो जो काउंटर पार्ट आसा रॅमरोज तांणी 5% परस चड कोट केल्लो आसा. सो 4.9 कोट केलें म्हण एक्सपर्ट इंजिनियर्साक 3 कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. आनी दुसरे सायडीन दुसरी 3 वर्कांक रॅमरोज कन्स्ट्रक्शनान 4.9 कोट केला आनी एक्सपर्ट इंजिनियरान तेज्या परस चड कोट केला हाय कोट केला. सो त्या 3 वर्क रॅमरोज कन्स्ट्रक्शनाक मेळटा. सो 3 वर्क एक्सपर्ट कन्स्ट्रक्शन्स आनी 3 एक्सपर्ट इंजिनियर्स आनी 3 वर्क्स रॅमरोज कन्स्ट्रक्शन. सो हें सिंडिकेट न्हू जाल्यार आनी कितें जावपाक शकता. सो एक वेल ऑर्गनायज्ड हें दाखयता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मीठ पॅन स्थलांतर करून शेतकी खात्या खाला हाडपाक जाय. जाका लागून सध्याच्या शेतकी येवजणेच्या आदारान आमी राज्यांत मीठ उत्पादन वाडोवपाक शकतले. आतां सद्याक गोंयांतले मिठाचे पॅन उद्योग खात्या खाला येता अशें कृषी मंत्री रवी नायकान सांगलें. गोंयांतल्या सगळ्या मीठ पॅनांचेर राजस्थानांतलो मीठ आयोग नदर दवरता. थळाव्या पावंड्यार उद्देग खात्यान तांचेर देखरेख दवरल्या. मीठ पॅन कृषी खात्याच्या आवारांत हाडपा खातीर हांव उद्देग मंत्र्या कडेन उलयतां अशें रवी नायक हाणें सांगलें. ते आमचे अंडर येना, शेतकी खात्याच्या अंडर येना, ते त्या इंडस्ट्री कडेन आसा. आनी हेजे कमिशनर म्हाका राजस्थाना बसता. हेजो जे आसा पळय कमिशनर ऑफ गुजरात हेजो सॉल्ट सब्जेक्ट मॅटर ऑफ हे आसा पळय तो डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज आहा लोकल. आनी तेजें हें आसा राजस्थाना तेजें ऑफिस थंयच्यान म्हाका बॉम्बे आसा खबर ना. आनी गोंयांक म्हाका इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान पळयत ते. आतां ते आमी तर आमचे इंडस्ट्री मिनिस्टरान तर शेतकी खात्याक जर सांगलें पळोवपाक जाल्यार आमी घेवपाक तयार आसा. आनी त्या शेतकऱ्यांकय बी तांकां
इतर फार्मरांक जे शेतकऱ्यांक जे मेळटा तशें तांकां कितें मेळचें, तांकां सबसिडी मेळची, तेंच्या भुरग्यांकूय जी उमेद हाडची अशें आमकां दिसता. तर तेणी दिल्यार आमी तें करूं शकता. हालींच्या पावसांत लुकसाण जाल्ल्या शेतकऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिवपाचे उतर रवीन दिले. सध्या लुकसाणाचें निर्धारण चालू आसा अशें रवीन सांगलें. सगळे कडेन वारो येता, वादळ येता, जेंकां लुकसाण भरपाय जाता, हें लुकसाण जाता ती लुकसाण भरपाय तांकां मेळची म्हणजे एक अपेक्षा आसता गव्हर्मेंटा कडल्यान. ती आमी इंडस्ट्री आमच्या आग्रीच्या डिपार्टमेंटाचे जे आसा ऑफिसरांक डायरेक्टर सांगलां आनी ते भागांक जाल्या. आतां कोणते राणे आमचे MLA दिव्या राणे तिणेंय दिल्लें आसा आमचे कडेन ते वाटेचें कितें लुकसाण जालां म्हणून वाळपय बिळपय तेवूय असेसमेंट करपा लाग, काणकोणाय जालो तेवूय असेसमेंट करपा लाग आनी जेंकां कोण लुकसाण कितें जालां तें ह्या नंतर आमी तांकां कितें मदत करपाचें ठरयतलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आपलो गांव वाटोवपा खातीर बाणावलेकार एकवटल्यात. गांवांतल्यान वयपी वेस्टर्न बायपास उड्डाण पुला वरवीं बांदपाच्या मागणे खातीर पंचायतीन हस्ताक्षर मोहीम चालीक लायल्या. थळाव्यांचे हस्ताक्षर घेतिल्ले हे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांकां भेटयले. बाणावले वेस्टर्न बायपास बांदतना तो शेतान माती घालून बांदिनासतना तो उड्डाण पुला वरवीं बांदचो अशी मागणी थळावे कितलींशींच वर्सां सावन करीत आयल्यात. जर हांगासर उड्डाण पूल बांदूंक ना जाल्यार पावसा त्या वाठारांत हुंवार येतलो आनी सगळीं शेतां इबाड जातलीं असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. ह्या मागणेक नीट दिवपा खातीर बाणावले पंचायतीन खाशेली ग्रामसभा आपयल्ली आनी हस्ताक्षर मोहीम घेवपाचो थाराव घेतिल्लो. आयज आमी पंचायती बरोबर कमिटी सगळी सिग्नेचर कॅम्पेन स्टार्ट केला. लोकांचो रिस्पॉन्स तीन चयला. सगळ्यांक जाय गांव सांबाळपाक आनी गांव सांबाळटा जाल्यार स्टिल्ट्स इज द ओनली ऑप्शन. आयज देखून आमी चयला आमचे पळय डबल ट्रॅकिंग आहलें तितून सुप्रीम कोर्टान देखून वर्डिक्ट दिलेलो आहा in favor of environment, in favor of Goa. And we are hopeful that the Prime Minister will see the sincere efforts of the entire villages of Benavli who are working tirelessly to put the western bypass on stilts. It is with that one positive approach by the government and by the Ministry of Road Transport, we can see that hope that the western bypass will be successful and on stilts protecting the environment and accomplishing sustainable development. पयले आमगे जाणटी वडील रोयतालीं थोडो तेंप आमी बंद दवरलें. मागीर आमगे आनी दुसरे आहाय ते शेजारी रोयताले आनी हांव आसोना हांव बडीचें काम करतालो. म्हळ्यार पॅडेमिका लागून म्हाका हें चालू करपाक पडलें आनी हांवें पयलीं 6,000 रोयलोली फाल्यां 12,000 रोयले आनी पीक सुमार आहा. हे पाटी तरी बरी जावपा जाय म्हाका कित्याक चोयल्या पीक बरी जाली ताका लागून. आनी म्हळ्यार सरकारानूय आमकां मातशें आदार करचो. आमगे हो वेस्टर्न बायपास स्टिल्टाचो बरोय नासतना आमकां एटलिस्ट रोवपा तरी मेळटलें. आनी कित्याक आमकां आमगे शेत तें 3,000 एक जमीन आहा ती दोन वांट जाली. वद वांट मेळटा आमकां आनी वद वांट रस्त्याक गेलो. दोन वांट्यान आमकां कितको हें उदक सप्लाय करपाचें आनी कितें आमकां खबर. पण ह्या फावटी पीक बरें जालां तुजें. हे फावटी पीक बरें जालें जेवण आमकां राखील मोठे भाशेन त्या पावसा पळय आतां हें जालां आनी आमगे लॅन्सीनूय आमकां फॅमिलीन आमगे हिंसो मातशें बंद दवरलें म्हणून आमकांय मातशें बरें पडलें सगळ्या लोकां कडेन. काल आमगे ग्रामसभा आहलोली आनी ग्रामसभा सगळ्यांनी मागणी आहलेली लोकांची कॅम्पेनिंग करून सिग्नेचर घेवपा म्हणून आनी प्रायम मिनिस्टर रावपाक 10,000 जावपा म्हणून. सो आयज सावन कॅम्पेनिंग स्टार्ट केला आनी आतां आमी फर्स्ट मारया घालपाक स्टार्ट केला आनी बरो आहा रिजाल्ट. सगळीं आपल्या एप्लिकेशन सायन माता मोगत म्हणून तांकां वेस्टर्न बायपासा लोकांक आमची सगळी सिग्नेचर पडलेली. सो सगळीं सायन. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. ई श्रम कार्ड असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांक केंद्र सरकारा कडल्यान थेट खात्यांत येवजण्यो मेळपाक सक्षम करपी येवजण पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन सांकवाळेंत सुरू केली. पळयात. ई श्रम कार्डा वरवीं असंघटीत क्षेत्रांतल्या कामगारांक केंद्र सरकाराच्या येवजण्या खाला वेगवेगळे फायदे मेळटात. हे विशीं पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन चड म्हायती दिली. आयकात. ई श्रम कार्ड ऑफिसांसून आमी दिवपाक केल्लें आसा. कारण एकूच सामान्य लोकांक अनऑर्गनायज सेक्टर जे वर्कर म्हूण आसता थोडे मेड्स म्हूण काम करतात, घरांनी काम करतात, दुसरे बारीक बारीक जी कामां करतात
तांकां तेणी जरूर हें कार्ड घेवपाक जाय, ई श्रम कार्ड. फाल्यां गव्हर्मेंट कितेंय स्कीम आसली, ती इन्शुरन्स आसून दी, ती कितें डायरेक्ट टू द अकाउंट जे पयशे ट्रान्सफर जाता, जी पॉलिसी आसा आमच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाची, ताका लागून हें काम सारकें गरजेवन जावन आसा. सगळ्यांनी फायदो घेवन हें कार्ड घेवचें, कित्याक फाल्यां कितेंय प्रसंग येवपाक शकता. आनी तुमी पळयलां, देर इज नो मिडल मॅन हियर. वेन गव्हर्मेंट डिसायड्स इन अ स्कीम टू ट्रान्सफर सम मनी, इट विल डायरेक्टली कम टू द अकाउंट. सो हें कार्ड घेवपाचें खूब गरजेचें आसा. आयज आमी जे अनऑर्गनायज सेक्टराचे लेबर्स आसात, वर्कर्स आसात, तेंच्या खातीर ई श्रम कार्ड दिवपाचे, हे आयज फॅसिलिटी दिवपाचे आयज स्टार्ट केलेले आसा. आमचे गोंयचे पंचायत मंत्री, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बाब श्री मोविन गुदिनो हेंचे एक व्हडलें ऑफिस आसा न्यू वाड्या हांगा. आनी ह्या ऑफिसांतल्यान जे आमचे दाबोली वाठारांत गरीब लोक आसात, अनऑर्गनायज सेक्टर, ज्यांचे युनियन ना आनी जेंकां कोण विचारपी ना, अशा लेबर लोकां खातीर, वर्करां खातीर, मागीर घरां जावं ती घरान काम करपी बायलां आसत, जावं ते रिक्षाकार आसत, जावं ते फुलाकार आसत, जावं ते फ्रूटवाले आसत, जेंकां कोण विचारिना. सो तेच्या खातीर गव्हर्मेंटान एक स्कीम काडलेली आसा, ई श्रम कार्ड. आणि जे सदांच आमचे भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पार्टीचे एक तत्व जावन आसा, अंत्योदय तत्व, जे लास्ट पर्यंत लोकां पर्यंत स्कीम पावोवपाचे तेंचे सतत प्रयत्न आसात. आणि त्याचोच एक भाग म्हणून हो ई श्रम कार्ड ह्या माध्यमांतल्यान आमी जाता तितले सेंट्रल गव्हर्मेंट, जाता तितले स्टेट गव्हर्मेंट ह्याचे स्किम्स आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचे प्रयत्न करतले, खास करून गरीब लोक, जेणे करून एक सोसायटी भितर एक इक्विटी येवपाक जाय, एक सोशल इक्वेलिटी म्हणटा. सो तो हाडपाचो प्रयत्न आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे नेते करीत आसात, लिडर करीत आसात. आणि त्याचोच एक खारीचो वांटो म्हणून आमचे गोंयचे पंचायत मंत्री आणि दाबोलीचे वाठारांतले MLA बाब श्री मोविन गुदिनो हेंच्यांनी आयज इनिशिएटीव घेतलेले आसा. आमी सगळे मिळून हे जाता तितले दाबोलीतले आमचे वर्कर्स आसात, गरीब लोक आसात, लेबर लोक आसात, त्यांच्या खातीर आमी वावरपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आयच्या ह्या माध्यमांतल्यान. आतां जावपी पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर जिल्हा परिशदेच्या म्हत्वाचेरूय तो उलयलो. गांवच्या जमनी पावंड्यावेल्या उदरगतींत जिल्हा परिशद म्हत्वाची भुमिका करता, जी ताच्या लोकांच्या दिसपट्ट्या जिविताचेर थेट परिणाम करता, अशें तांणी सांगलें. आयकात. It is already established. ZPs have a very important role to play, and I think in Goa, even though the size is very small of a beautiful state, even the Jilla Parishad body has been doing, I would say, excellent job, particularly in our part, whether it is Sankwal or Jilla, which we have a member in Anita Torat. You see the number of equipments which have been distributed in different panchayat areas. Open spaces have been developed. Small development works also have taken place. This has been done. Chairs have been given to temples, other organizations. Like this, small as well as medium works have happened through Jilla. I have already said that I will want Jillas to function much more efficiently. I want to hand over to them development of open spaces in entire Goa. That is a new thing what I want to give, and I will be doing it. So whether it is the panchayats, whether it is the Jillas, they have an importance of their own, provided they do good work, and good work has been happening in this part of Goa. गोवा 365 खातीर दाबोळेच्यान हिरू महाले. आता बातमी कोविड-19ची. फाटल्या 24 वरांत भारतात 2487 नवे कोविड-19 दुयेंती सापडल्यात आणि 13 जाणांक मरण आयलां, अशी माहिती केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान दिल्या. शेनवारा मेळिल्ल्या 2858 दुयेंती परस हो आंकडो मातसो उणो आसा. कोरोना संसर्गांतल्यान 2878 दुयेंती बरे जाल्ल्यान देशांत 404 सक्रिय दुयेंती सापडल्यात. आता वट्ट सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 17692 जाला. भारतांतल्या थांबिल्ल्या कोविड आलेखांत आयतारा मातशी निसरण जाल्ल्यान देशांत 2487 नवे संसर्ग जाल्ल्याचे अधिकृत आंकडेवारींतल्यान स्पश्ट जालां. तशेंच सक्रिय दुयेंतींची संख्या उणी जावन 17692 जाल्या, अशें भलायकी खबराचित्रांत म्हटलां. भारताचे आंकडे खूब नियंत्रणांत आसात, जाल्यार दक्षिण आफ्रिका, उत्तर कोरिया ह्या देशांनी कोविड केशींनी मातशी वाड दिसून आयल्या. तज्ञांच्या म्हणण्या प्रमाण दक्षिण आफ्रिकेंत आनीक एक संसर्गाचे ल्हार दिसतले, जाल्यार उत्तर कोरियांत फक्त 72 वरांत 8 लाखां वयर दुयेंती मेळ्ळ्यात. फाटल्या 24 वरांत 2487 नवे दुयेंती, 24 वरांत 13 जाणांक मरण. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.61%.
सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.62%. गोंयांत लेगीत आतां कोरोना एक्टीव दुयेंतींचो आंकडो मातसो वाडलेलो पळोवपाक मेळटा. कुशीच्या राज्यांनी कोरोना केसी परत वाडत आसात, पूण आजून मेरेन गोंयांत नव्या कोरोनाचे ल्हार दिसून येवंक ना. ही एक सुखदिणी गजाल. कोविड-19 प्रकोपा मदीं शांघायान आपली अर्दी मेकअप शिफ्ट हॉस्पिटल बंद केल्यात, जाल्यार पयलीं भशेन कोविड महामारी परत येवं येता अशी शिटकावणी नागरिकांक दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. कुडचडे पुलिसांनी हुसेन खान नावाच्या 40 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक रानात मेळिल्ल्या बायलेच्या खून प्रकरणात अटक केल्या. बायलेन घातिल्ल्या भांगराची सरपळी चोरपाच्या हेतान आरोप्यान हो खून केला अशें पुलिसांनी पुराय चवकशी केल्या उपरांत स्पश्ट जालां. पळयात. गांधीनगर बुड्डेमळ हांगा 6 तारखेक एक बॉडी मेळिल्ली रुपा पारकर हिचो, आनी तिचो मर्डर जालो हे पुलिसांक तेन्ना प्रायम फिजिकल कळिल्लें. आनी 10 दिसांनी एक्झॅक्ट 10 दिसांनी पुलिसांक हुसेन खान हाका काकोडा हाका पुलिसांनी अरेस्ट केलो. तेन्ना पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना पुलिसांक कळ्ळें की हो खून तिची गळ्याक एक सरपळी आशिल्ली आनी सरपळेक लागून तो हो खून जाला. तीच रुपा पारकर ही आपल्यालो घर लोकांक घरां भितर भोंवून वेवसाय करताली. घरांत भोंवून ती आपल्याले घरांत जें सामान लागता तें विकताली आनी आपल्यालो पोट भरताली. आनी तिगेलें एकूच विकपण आशिल्लो की ती लिफ्ट घेवन आपल्याले करमणे एक घरा कडेन वताली. ताजोच फायदो घेवन तिका दाबाळीक लिफ्ट दिलें आनी त्या नंतर ताणें तिजो धारदार वेपन वापरून तिचो मर्डर केलो. कुडचडे पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन करताना पुलिसांनी सांगले प्रमाणे खूब तांकां मेहनत घेवची पडली हो जेन्ना मर्डर केस सॉल्व करपाक. ताणें सगळे ज्यो आमचे 4 पुलीस स्टेशनां सगळे जे पुलीस स्टेशन PI सगळे तांचो स्टाफ ताणें कामां लागलो आनी 10 दीस लागले एकट्याक करपाक. हो सावड्ड्या भितर हो सेकंड मर्डर. आनी पयलीं एक म्हयने तो 1.5 म्हयने पयलीं आनी एक असोच मर्डर जालो आनी तो पुलिसांक 24 आवर्स भितर क्रॅक केली केस. आनी ही 10 दीस लागले पुलिसांक क्रॅक करपाक. आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार हे भायले जे कर्नाटकान आनी भायले लोक जे हांगा सेटल जाला अनेक कारणां भितर गोंया भितर अनेक लोक वेवसाय करपा आयिल्ले आनी वेवसाय करता आसतना अनेकांचे मायनींग इश्यू आशिल्ले वेगळे वेवसाय आशिल्ले ते बंद जाल्ले आसा. आनी जेन्ना हो मर्डर जाला तेन्ना एकूच जालें की ताणें पयशां लागून हो खून केलो. जेन्ना पयशे ताणें जो सरपळी जी आशिल्ली ती जेन्ना ताणें ती मुथूट फायनान्स दवरली आनी जे लोन काडून ताणें आपल्याला लोन पयलींचो आशिल्लो तो फारीक केलो. हातूंतल्यान एकूच जाता की पयशे कमी आसून वेवसाय बंद जाल्ल्या कारणान अनेक लोक गैरवेव्हारा कडेन वळपा लागल्या. हाजी सरकारान एक नोंद घेवपाची गरज आसा की मायनींग इश्यू आशिल्लो वेगवेगळे इश्यू आशिल्ले आनी पयशे जेन्ना मनशा हातीन नासल्या कारणान अशे गैरवेव्हार जाता अशें पुलिसाचें निर्देशन आयिल्लें. मल्टीपल टीम्स के साथ हमने इसमें अलग अलग पहलू और अलग अलग एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई. प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन पे हमारे पास कई तरह के क्लूज आए, कई तरह के एविडेंसेस आए, काफ़ी सारी लीड्स आई. हमारा जो थाने की बीट स्टाफ है, LIB स्टाफ है, उन्होंने लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करी. थाने के स्टाफ ने टेक्निकल इसमें सर्वेलेंस डाली. CCTV फुटेजेस को एग्जामिन किया गया. मोर देन 50 सस्पेक्ट्स को इसमें राउंड अप किया गया, इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप किया और फाइनली हम एक सस्पेक्ट को जीरो डाउन कर पाए जिसका नाम है हुसैन, सन ऑफ करीम खान, एज 40 ईयर्स. हुसैन खान को जब हमने सस्टेन्ड इंटेरोगेट किया तो ये ब्रेक डाउन हो गया. इसने बताया कि ही वॉज द वन हु वॉज इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ दिस लेडी. ये एक ड्राइवर है जो सुमो गाड़ी चलाता है. ये उस दिन जिस दिन ये डिजीज है 5 मई को ये करीबन 9 बजे अपने गोदाम से निकला था होंडा के लिए. रास्ते में इसने इस लेडी को देखा. ये लेडी ने एक ज्वेलरी पहन रखी थी जो हमारी डिजीज है रूपा पडनेकर. इसने एक गोल्ड की जो है मंगलसूत्र कम चेन था जिसका वेट करीबन 40 ग्राम था. इसने उसको देखा. ये लेडी ने हाथ दिया रोकने के लिए. इसके बाद ये वापस घूम के आता है, इस लेडी को लिफ्ट देता है और आगे लेके जाता है. बाद में जाके क्योंकि इसकी इंटेंशन ही ख़राब थी, इसने रास्ते में गाड़ी रोकी किसी न किसी बहाने से. जो हमारी डिजीज़ की रूपा वो फ़ोन पे थी. ये पीछे से इसने डिक्की खोली, एक आयरन की रॉड थी जिससे इसने इसको हिट किया लेडी को. उसके बाद इसको मारने के बाद इसने डिजीज़ को जहाँ हमने इनिशियल उसमें जो बॉडी रिकवर करी थी वहाँ इसको डंप किया और उसके बाद ये आगे चला गया. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. जागोर ही गोंयची फामाद लोककला. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी जागराचे वेगवेगळे प्रकार पळोवपाक मेळटा.
फोड्या म्हालांतल्या वेलिंग गांवांत असोच एक जागराचो प्रकार पळोवपाक मेळ्ळो. जागराचें मूळ आमकां लोकनाट्यांत पळोवपाक मेळटा. शेनवारा वेलिंग गांवांत असोच एक जागोर पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या गांवच्या कलाकारांनी हो जागोर गोंयांत तसोच गोंया भायर आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार सादर करून जागोरांतल्यान आपली कला दाखयल्या आनी ह्या जागराक एक नवी दिका दिल्या. पळयात कांय जागराचे खीण. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. IMDच्या अदमासा प्रमाण राज्यात 15, 16, 17, 18 मेंग गडगडा सयत हलको पावस पडूं येता. जाल्यार 19 वेर नेटाचो पावस पडटलो. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस अशें थीर उरतले. पळयात. फुडल्या 4 दिसांक राज्यात हलकोसो पावस शिवरू येता असो IMDचो अदमास आसा. जाल्यार 19 तारखेक नेटाचो पावस येवं येता. राज्याचे चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री अशें थीर उरतले. गोंयांत नुस्तेमारी करप्यांक कसलीच खाशेली शिटकावणी नासली तरी केरळ आनी गल्फांत नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 15, 16, 17, 18 वेर राज्यात हलकोसो पावस. 19 वेर राज्यात नेटाचो पावस. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडले 4 दिसांक तापमानात व्हडलोसो बदल ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमची वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.